असले की कितले टप आसतले ते आमकां 16 नांव येयल्ली जी परत एकदां घेता कित्याक स्पर्धकांची नांवां सुद्दां सामकी इम्पॉर्टंट आसता खंय तरी दुसरे थंय मेळटा जाल्यार आमी म्हणूं शकता की बाबा अमकेचो आकाश कंदील आमी खंय गेले जाल्यार दुसऱ्या थंय सो सारंग सलगांवकर, सिद्धी नाईक, प्राची गांवस, विनायक मावलनकर, विवेक गावडे, यतीन शेटये, सोहम कवठणकर, विनोद परब, श्रद्धा सावंत, समीर परब, सुहानी परब, भाविता गडेकर, सिद्धार्थ सलगांवकर, पूर्वी शेटगांवकर, अथर्व सावळ देसाई आणि सिद्धेश चिचोलकर हे 16 स्पर्धक गावले. मागता सगळ्यां लागीं मातशी एकदां ताळयो मारयान तांकां तेंचे खरेंच अभिनंदन करूया. हांगा जे स्पर्धक या कॉम्पिटिशनान भाग घेतलेले आसा तशेंच उपस्थित जे सगळे प्रेक्षक वर्ग आयज खूब बरें दिसता की आरवी स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब हो एक खेळाच्या माध्यमातून क्लब एक नांव कीर्ती त्याची संबंध पेडणे तालुक्यातच न्हय तर गोवा, सिंधुदुर्ग अखील आपल्या गोंयभर तशेंच जवळची जी राज्य आसा बघा त्या राज्यान सुद्धा तेंच्यांनी बरेच आपले नाव केलेले आसा. खूप बरें दिसता की खेळाच्या व्यतिरिक्त अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात कल्चरल आता जर बघले जाल्यार हे आमच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांत सुद्धा त्यांचो आयज बरो मोठो असो सहभाग आसा. आणि ज्या भूमिका देवीच्या प्रांगणात ज्यांच्यांनी पयले फावट ही आकाश कंदील स्पर्धा आयोजीत केल्लेली आसा त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं ह्या संस्थेचे परत एकदा अभिनंदन करपाचें. तर असेच वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम त्यांच्यानी राबोवन आपल्या गावाचं नाव तसेच आपल्या तालुक्याचे नाव फुडें व्हरपाचें अशी तांकां एक शुभेच्छा दिता. आणि ह्या व्यासपीठाचेर आमकां तेंच्यांनी जे आमंत्रीत केल्या बद्दल त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करता आणि हे माझे 2 शब्द सोपयता. धन्यवाद. मोमेंटो आरवी स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लबाचो एक ल्हान तेंचे हांगा ल्हानसो मोमेंटो दिवन सन्मान करपाचो. फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज आणि 4 उत्तेजनात जी बक्षिसां आसात ती दिली जातली. जे गुण आसात ते ऑलरेडी तुमकां राजमोहन शेट्टी सरान सांगलेले आसात. ईच जजेस हॅज गिवन द मार्क्स. त्यांनी आउट ऑफ 50 दिला, यांनी आउट ऑफ 50 दिला. सो पहिले आम्ही जे आसात ते दितले. So the first consolation prize goes to Mr. Vinayak Maulenkar. ताळी जावनी तुमचे. जावं एंट्री नंबर 10 समीर परब. एंट्री नंबर 10 Culture Club organizing this entertaining Akash Kandil competition. गेल्ले आसा विवेक गावडे. एंट्री नंबर 5 विवेक गावडेक आकाश कंदील स्पर्धेत खूप प्राइजेस गावता. एंटरप्रेन्युअरचा ऑल गोवा घोषित करच्या पयलीं परत एकदा तुमकां सांगूंक सोदता की जी क्रिकेटान फामाद आसा ती आता हळूहळू कल्चर जे प्रोग्राम आसात तेतून वयर येता आणि फुडें आनीक वयर येतली. काल आमी व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट घेतले ते सुद्धा बऱ्या भशेन घडले. आयज आमी फर्स्ट टाइम विदाउट एनी हेल्प अशें म्हणटात कित्याक आमचे व्हॉलंटियर्सच आमची ताकद आसा. तेंच्या सगळ्यांच्या मदतीन आमी आयज फर्स्ट टाइम आकाश कंदील कॉम्पिटिशन घडयता आणि बरेंतले बरें घडले. शॉर्ट जे स्पर्धक आसले तेंचे हांव एकदां देव बरें मागता कित्याक तेंच्या खातीर हे कॉम्पिटिशन बरें जाल्लें. आणि तुमच्या मुखार आतां जो विनर आसा तेचें नांव घेता आणि जो विनर आसा तेचें नांव कोण सांगू शकता? सगळ्यांच्या नावाने येयल्ले आसा. कोणाक येयल्ले आसा? यतीन शेटये कलाकार जेका पेरणे तशेंच ऑल गोवा कॉम्पिटिशन जे आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आसता त्याचं मोल करपाक कलेचो मोल नासता खंय केवळ ताका लागून तेचो मोल करपाक मेळना, तेची किंमत ठरोवपाक मेळना. पूण काही नियम घालचे पडटा आणि तेतूंतल्यान 7 असे विशेष असे निवडचे पडटा. तेतूंतल्यान मुल्यांकन करून आणि ते मूल्यांकन करून आम्ही हे 7 जाणांचो निर्णय जो आसा तो दिल्लो आसा. जेची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज आणि मागीर उरिल्ली 4 प्राइजां अशी 7 प्राइजां 16तली निवडची पडली. कठीण असली पण शेवटाक काही नियम आसा. आता नियम आम्ही पयलीं घातलेलो तो नीट नेटकेपणा.
जो आकाश कंदील बरो व्यवस्थित नीट नेटकेपणान जाता ताका प्रपोर्शन जे आसा ते सारके आसा की ना, ताका जे गजाली वापरल्यात ते सारके आसा ना, दुसरो ताका पारंपारिकता ट्रेडिशन जे म्हणटा आमी ते ताणें सांबाळ्ळें काय ना हे असते. तिसरो रंग संगती. आकाश कंदील भितर मग ती पणटी असो किंवा दिवो तो काळोखान म्हणजे ताका सांजच्या वेळारच आकाश कंदील पेटयता आमी, दिसाचे काय आकाश कंदील लायना आमी किंवा तिका दिसाच्या आकाश कंदिलाक महत्व ना. त्यामुळे तो रात्रीचो बघतो ताका भितर मग ती पणटी असो किंवा तातूंत दिवो असो ताका महत्व आसा. म्हणजे ताका लागून ते वापरलेली रंग संगती जी आसा एक आनी एकूण प्रभाव म्हणजे आमकां लांबसून किंवा तुमकां आमकां एखादो नजरेक खेचता खंयचो तो एकूण प्रभाव अशे 20 म्हणजे 10, 10, 10 आनी 20 असो 50 एक परीक्षक दुसऱ्या परीक्षकान 50 आनी ते दोगांचे 50-50 मेळून 100 गुणांचो हो निकाल जावन आसा. आतां आणखी एक आयोजकांक मुद्दम सांगूंक सोदता पेडणे ते दीस उल्लेख केला की ह्या फुडें ह्या आतां आकाश कंदील स्पर्धा आयोजन करतना काही नियम घालचे पडटले आनी तितून म्हाका दिसता कॅटेगरी घालची पडटली आतां फुडें कित्याक आतां ह्या 4-5 वर्सांत आमचे बदल जायत गेला आनी खूब अशे टाकाऊतून टिकाऊ तयार करपाक लागलेले आसात आमी. बऱ्यापैकी तेंचे काही आकाश कंदील आसात, पण जे नियमावली येना जाल्यार मागीर बऱ्यो कलाकृती सुद्दां एखाद्या वेळार सायडीक पडटा. त्यामुळे टाकाऊतून टिकाऊ आकाश कंदीलची स्पर्धा घेवची काय आकाश कंदील पारंपारिकतेन एक बरो आकाशात झळकणारो आकाश कंदील घेवचो ह्यो प्रश्न अशे 2 प्रकारची कदाचित येणाऱ्या हेतून ज्या पद्दतीन आतां रेंवेपासून आकाश कंदील जाता, हिरापासून जाता, वेगवेगळी सुपारी खंय खंय वापरलेली आसा, मानीचे बेल्ट आसा, हे सगळे आतां वापरीत चल्ल्यात आमी. चुडटां आसा, सोड्याचो सुद्दां एक प्रकार जालो. म्हणजे हे लोक आपापले ज्या हातान आसा ते आतां ह्या फुडें तेची कॅटेगरी कदाचित करून आमकां म्हाका दिसता आणखी प्राय तुमकां येणाऱ्या काळान म्हाका दिसता ताका विभागची पडटली आनी स्पर्धा घडोवची पडटली, कारण दिसान दीस ही कॉम्पिटिशन टफ जायत आसा. पण ही एक बरी गजाल की त्या निमतान आमी आमची परंपरा आमची ट्रेडिशन सांबाळपाचो तरी प्रयत्न करता. आधी लोक कश्टाळू असले त्यामुळे खंयच्या तरी गावात काम करताले आणि त्या काम करून दिवाळीच्या आदल्या दीस येऊन काहीतरी घरात जी वस्तू आसा कष्टकरी असल्या कारणान जी काय हातात असली त्या हेचो दिवो दारात पेटयत असले किंवा आकाश कंदील तयार करून जी काय आसा ती उपलब्ध करीत असले. आयज आमी सगळे व्यवस्थित तशें ना म्हटलें तरी कामाधंद्याक आसूं घर कशें तरी चलता, पण आमकां आकाश कंदील करपाक वेळ ना ही महत्वाची. पण ह्या स्पर्धेच्या निमतान काय जायना. आमी आकाश कंदिलाची परंपरा सांबाळपाक आमी प्रयत्नशील आसा आनी प्रयत्नशील आसतना एक वेगवेगळे कौशल्य ताका जोडपाचो प्रयत्न करता. हो एक म्हाका म्हणया की प्रोत्साहनाचे अशें स्तोत्र म्हणा येता आनी ते प्रोत्साहनाचे स्तोत्र अशी संस्था तयार करता आनी ते आमी हांवूय म्हणटा जरी परीक्षक म्हणून आयलो तरी म्हाकाय ह्या गांवाचो आदर आसा आनी ह्या गांवाचो आदर म्हाज्या गांवांतली एक संस्था अशें म्हाज्या गांवांत अशी स्पर्धा घडटा म्हणून म्हाकाय त्या संस्थेचो अभिमान म्हणटा आनी आपुणूय तुमी सुद्दां तुमकां एक व्यासपीठ मेळून दिता म्हणून अशा संस्थे प्रती म्हाका दिसता कृतज्ञताय ही आसपाकच जाय. आनी सुंदर अशी ही स्पर्धा थंय घडोवन येयल्यार थोडोसो संदर्भ सांगचो तुमकां यत्न केलो. म्हाकाय एक संद मेळ्ळी की त्या निमतान तुमचे कडेन थोडोसो संवाद सादपाक पुन्हा एकदा सगळ्यांक दिवाळीच्या शुभेच्छा दिता आनी जो काय निर्णय आसा तो आपण एक कलाकार म्हणून तुम्ही स्वीकारतले, कारण निर्णय किंवा परीक्षण आसा ह्या देवीच्या भूमिकेच्या प्रांगणात जाल्लो आसा आणि त्याचा मार्ग आसा तो जवळ जवळ आतल्या सभा मंडपात जाल्लो आसा. म्हणजे तितून पवित्रता जी आसा ती नीट आसा, म्हणजे भितर कसलोच भेदभाव ना आणि आमकां कोणाची नांवय तुमची कांय खबर ना. नंबराच्या वतीन 2 वेगवेगळ्या परीक्षकांनी आपापल्या पद्धतीन परीक्षण केले, त्याचो एकांक दोन्ही जे गुण असतात ते एकत्र केले आणि त्याचो निर्णय घेतो. सो तो निर्णय तुम्ही कलाकार ह्या नात्यान घेतले आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक आयोजकां पासून सगळ्यांक शुभेच्छा.